देवाचे उतर ह्या नियाळान सगळ्यांक तुमकां मायेमोगाचो लेख. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयज पवित्र सभा जेजूच्या सोर प्रवेशाची दबाजीक परब संभ्रमता. जेजू आपल्या पुनर्जीवनपणा उपरांत 40 दीस शिसांक दिश्टी पडलो. पवित्र सभेचो वावर शिसांच्या हांतांनी संपून आनी पवित्र आत्मो भासावन जेजू स्वर्गार चडटा ती परब आयज आमी संभ्रमता. आमी नियाळाक घेतल्या ती वळ घडये आमच्या मनान दुबाव हाडीत. जेजू स्वर्गार वेता जाल्यार कसो तो आमच्या बाराबर सदांकाळ आसतलो? पुनर्जीवन जाल्लो जेजू स्वर्गार आनी संवसारान आमचे मदें जियेता हे आमच्या भावार्थाचे व्हड सोर. जेजू सोर प्रवेशा उपरांत शिसांनी परत ताका आपल्या कुडीच्या दोळ्यांनी पळयलो ना, पूण ताचो सदां तोखतात आहलो सांगात आपल्या जिवितांत अनुभवलो. जाणो जायात सदां हो काळा युगाची संपादने पर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसा. काय बरें आमकां धीर गोटाय दिवपी उतर आमच्या सोम्याचे. तो वेता खरो, पूण शिसांक आनी आमकां सांडून वचना. तो गेलो खरो, पूण आमकां एकसुरे करून वचूंक ना. सगळो अधिकार बापान जेजूक दिला आनी स्वर्ग आनी संवसाराचो दोनी ताका केला. जेजून वेचे आदीं आपल्या शिसांक आपल्या नांवान शीस करात अशें सांगलें. पवित्र स्नान दियात अशें सांगलें. पवित्र आत्मो भासायलो. हो काळ हे दीस कोविड-19 पिडेक लागून भारी संकश्टांत आमी पडलेले दीस. आमची काळजां भियेल्यांत आमी भिरांतेन भरून बाबडी जावन जियेतांक जाय. सोमी सदां आमचे सांगाता आसा हे ताचे शेवटाचे भासावणेचेर आमचो भावार्थ गोट करून जिवया. मागुया. मोगाळ बापा, तुझे उतर मानून घेवंक म्हाका तूं कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची कशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बाराबर तुमी देवाचे उतर नियाळ्ळे देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.